म्हाका न्हू रॉनी आनी रिना रॉनी आनी रिनी तांच्या लग्नाचो 15 वर्सांचो उत्सव तांणी तांच्या मदेंच करचो म्हूण जालें. घरा भितरचो करचो म्हणून 15 वर्सां जालीं खातर जावन आनी रिणीक बारीक कुशी बरो एक उत्सव गरजे आमीच आमचें भुरगीं 2 जाणां भुरगीं आनी आमीच सांगाता मेळोन करचो. आनी सांगाता तांणी दोगांनींत भुरगीं ट्युशनाक आनी येतात तांणी दोगांनी खंय एक वचोन भायर वचोन एक बिचाक वचोन बारीक बरें सांजेचो वेळ सांगाता करचो न्हू आनी मागीर वटलान जेवन घरा येवचें आनी भुरग्यां सकट रांदून दवरून हांगा येचें म्हूण चिंतून देखून तांणी निर्णय केलो चिंतून एक बरो निर्णय केलो आनी तो दीस आयलोच. आनी रिणीन इतलें बरें ड्रेसींग केलें मेकअप केलें मस्त मेकअप आनी करून भारी सुंदर दिसाचें म्हणून. आनी न्हवरो ऑफिसांतल्यान येताना संजेर येताना न्हवरो आयलो रोणी आयलो न्हवरो आनी येवन येताना रोणी भितर येताना राप्पा करून भायर आयलें ड्रेसींग रुमांतल्यान भायर येवन दाखयलें पळयलें हांव कशें न्हेसलें आज कशें मेकअप केलां आज हांव कशें दिसता काल्याक म्हाका सरी करताय तूं काल्याक म्हाका सरी करताय म्हणून रिणीन रोणीक विचारलें आनी तक्षणा रोणी म्हणालो तूं आज चंद्रा बरी न्ही सुर्या बरी दिसताय म्हूण. सुर्या बरी वय गे हांव सुर्या बरी दिसता गे कित्याक म्हाका सुर्या बरी तुवें सरी केलें सुर्याक सरी केलें कित्याक हांव सुर्या बरी म्हूण सांगलें. बारी संतोश जालो म्हाका सुर्या बरी तितलें सुंदर गे हांव तितलो परजळ आयला गे तोंडाक म्हाका बारीक कशी जाली वय गे हांव सुर्या बरी गे म्हणून. वय हांवें तुका सुर्याक कित्याक सरी केलें म्हळ्यार आमकां सुर्याक पळोवंक जाय दनपारांच्या सुर्याक पळोवंक जायना तशेंच तुका आज इतलें तुका पळोवचें बरी तर आज म्हणून. तितलें तूं सुर्या बरी दिसताय म्हणून तशें पळोवंक जायना मोगाचें न्हू. आज म्हाका उडास येता सोम्याचें आज वांजेल वाचता सोम्याचीं उतरां वांजेलांत आयकतना आमच्या हळ्ळेंत लत्त लाता म्हूण आसलें लत्त लाता म्हूण ताका तरणाट्यांनी नांव दवरलें. तें बिज्जूबायचें नात शिक्षांत हुशार पूण बिज्जूबाय तिका दुर्बळकाय तांकांय आमचे बरी तांकांय गोरवां पासून तुका दूद विकूनच जायचें आमकांय दूद विकूनच आमकां वाडयल्लें शिकयलें पुरा गोरवांचें दूद विकून. आनी तशें बिज्जूबायचें नात बारी हुशार आनी ताणें केदाळ तें बुदवंत देखून 10वी जाल्ल्या उपरांत PUC करना आनी आसतना तें केदाळ म्हणचें बारीक जाणटेकाचें उलालें ताचें. म्हाका म्हणी आस्त आसली जाल्यार तांकां आसली आस्त आमचे माडयांचें तोट म्हाका आसलें जाल्यार आनी तितलो इनकम म्हाका येयलो जाल्यार तांची व्हडली आंगड तितलें जाता यार पळय कोणाक कांय दिता ती कांय दिनात. म्हाका म्हणी आसलें जाल्यार हांव आमकां कितलें जाय तितल्यांत दवरती आली आनी सगळें हेरा लागीं वांटून गाणेती म्हूण सगळें हेरा लागीं वांटून गाणेती म्हणून. आनी तशें म्हणून आसतना ह्या लत्त लाताक काजार जाल्यांत लत्त लाताक काजार जालें. न्हवरो आयलो आनी तांणी थंयच लागींच एक ल्हानशें एक हळ्ळेच्या तें एक ठावणा जालें हळ्ळेंत एक ल्हानशें एक पेंट म्हणलें प्रेमची त्या पेंटेंत तें हॉटेल घालें आनी हॉटेल इडली सांबार नीर दोसे तें पुरो बारी यार ताच्या मागीर तांणी फाटलो जागो काणयलो तिशीन एक ल्हान तोट काणयलें आनी एक 5-7 वर्सां जाताना तांचे व्हडल्यान तोट जालें गायरां पोसलीं दुदाचो यार हेणें दूद लेगो सगळें तांणी सप्लाय करूंक सुरू केलें आनी पुरो यार आनी यार जावन बारी पयशे केले. एक 9-10 वर्सां जाताना तांचे कडेन दाराबस्त पयशे. आतां लत्त लाता आसलें आतां कोणाचें दुबळ्यांचें पळोवचें एक दुबळ्यांचे इल्ले 5 पयशे उणें काडूचे एक लिटराक दूद हाडूंक तांच्या घरा गेल्यार एक 10 पयशे 5 पयशे आसल्यार वच पयशे हाडणे म्हूण फाटीं धाडटा दुबळ्यांक. ग्रेस्तांक मात्र तें पळोवना जालें. पयलें म्हणटालें तांचे बरी म्हाका आस्त आसली जाल्यार हांचे बरी आसली जाल्यार हांव सगळ्या दुर्बळ्याक वांटून घालता म्हूण. मार ग्रेस्त जाल्ल्या क्षणां ताणें लत्त लाता बदललें लत्त लाता आतां चेरके बारी हुशार तरणाटे तांणी ताचें नांव बदललें लत्त लाता म्हूण आपोवन ताका मोगान लत्त लाता म्हूण आमी आपयताले आनी तरणाट्यांनी आतां नांव बदलिलें ताका आतां गत्त लाता म्हूण गत्त लाता देखून लत्त लाता आसलें आतां गत्त लाता म्हूण गत्ताचें गत्त पयशांचो दरबार व्हडल्यो चेन तें घालून व्हडल्या कारार इगर्जेन देंवचें चडचें पळयल्यार बारी ताचें गत्त आतां लत्त लाता आसलें गत्त लाता जालें तें ताच्या बदलाक तें लत्त आसलें आणकी बरें लत्त लाता जावन उरलें जाल्यार
कितलें बरें जालें ताचे शगून ताणें दाखयलो, ताचे गूण दुसऱ्यात वेगळे जाले. मग कळटा न्हू आज जेजू म्हणटा कितें म्हळ्यार तुमी आज ग्रेस्तांव तुमकां धिक्कार म्हणटा जेजू तांकां धिक्कार कळटा तुमकां तुमी ग्रेस्तांव न्हू म्हूण सांगता. पूण जेजू म्हणटा काय म्हळ्यार तुमी दुर्बळ्यानो तुमी बागी म्हणटा देव बागी. तर आमी काल दुर्बळ्या वशांत दुर्बळ्याले बागी म्हणटा ती कित्याक गी म्हणलें सवाल. तर आमी दुर्बळकायेंत तासाचे गी दुर्बळकाय बरी गी तें एक बेसांव गी तें बाग गी ह्या विशयांत आयचो वांजेल आमी सिरियसली खणेचे. जेजूचो आज वाच उतरां जेजूचें कमांडींग आयचो वांजेल संदेश कमांडींग संदेश तो आमी स्विकार करचे चॅलेंज जावन स्विकार करचे. सोम्यान अशें कित्याक म्हळांक गे म्हणलो आमी बरो एक नियाळ करचे आयच्या वांजेलांत एक बरो नियाळ आमचो जायचे. मोगाच्या न्हू एक आसतो आनी एक सोमी म्हणटा तुमी आतां आसतेले न्हू तुमकां धिक्कार तुमी रडतेल्यात आनी आतां तुमी रडतेले न्हू तुमी भागी तुमकां आसतेल्यात तुमी संतोशान आसतेल्यात म्हणटा जेजू. तर आमी रडतेलीं जायचे देदेस्पद जावन रडाचे गी संतोशान आसचें हें एक सवाल. रडाचे गी आमी ह्या क्रिस्तांव रडचीं गी हें आसचीं गी पळय जेजू म्हणटा रडतेलीं बागी म्हूण हें एक सवाल आमी करून खणेचे कितेलें म्हळ्यार आसतेलीं म्हळ्यार कोण गी म्हूण. मोगाच्यान एक दाखलो तुमकां दिता कारेंगी म्हळ्यार एक भुरगो आसा चानूक म्हणलो टानूक म्हणजे बरोवचें चानूक म्हणून बरो नांव ताचें टानूक म्हणून. ताचे आवय बापूय मस्त घालपांत जोडटात मस्त जोडटात तांकां जोड बरी आसा ती कशी तांकां तितली जोड मेळटा म्हूण कोणाक कोणूच नेना तितली तांकां जोड मेळटा. आनी त्या चरख्याक तांणी पळयलां कालें म्हळ्यार सकाळीं उठले क्षणां ताका स्टार हॉटेल असो उडास. सांज आयली म्हणटना KFC जायचे ताका KFC मॅकडॉनाल्ड आनी पपायज पुरा अमेरिकन हॉटेलां स्टारबक्स तांतलें पियोन यंत शिकाप नाका बूक नाका बूक म्हणटा ताका राग येता खंय खाण उडेम जाता खंय बूक राग येता खंय देखून ताका हॉटेलांचो हें खाणा जेवणांत ओलो इंट्रस्ट गी हर एका त्या हॉटेलान म्हणचे हर एका खाणाचें नांव तातूंत खाल आसा कितें सगळें ताका वता हर एक ताका गोत्ता आसा तें कळीत आसा कशें गी ताका सगळो दीस रात ह्या खाणा जेवणाचे दीस रात खाणा जेवणांत ताचेर तकली मागण ताचें गामण ताचें सर्वस्व ताचेर फन तेंत ताका खाण जेवण आनी फन म्हळ्यार काय म्हळ्यार गुट्ट तामाशे मजा ताका मजा मारचे मजा मार क्षणीक सूख एक खालें हाडलो पियेलो गेलो एक मोमेंटरी प्लेजर इल्लेशे वेळान तें खंय गेलें काम जालें म्हण मोमेंटरी प्लेजर इल्लेशें खाण आनी पुरा तें केलें घट्ट केलें न्हिदलो सकाळीं उठून परतून ताका जाय क्षणीक खाण देखून ह्या क्षणीक खाणा फाटल्यान ह्या सगळो दिसी ताका एंटरटेनमेंट काम यूट्यूब आनी हें स्टारबक्साचें खाण मग हातूंत येंत खाणांत मागण देखून क्षणीक सुखा फाटल्यान तुमी आतां आसतात पळय यूट्यूब काडून आसतात क्षणीक सूख ह्या खाणा जेवणांत भरल्यात क्षणीक सूख तुमकां कश्टांचे दीस येतले म्हणटा जेजू. कश्टांचे रोडे घट्ट हें बैलीं खाणां केल्ले तांकां किडनी गेल्यात तांची लिवर गेलां किडनी गेल्या लंग्स गेल्या हार्टांत ब्लॉक गांठींत शिराणी ब्लॉक आनी अशें परत जावन शिरो मोठ्यो जावच्यो कली पुरो थायरॉयड खंय आनी खली पिडा तांकां आयल्या. थोडीं कांय लेखा मीत केल्लीं तीं भागी जेजून सांगलें पळया सगळो दिसी फण नासल्यार पळया सगळो दिसी फण नासलीं तुमी आतां आसून खेळून मजा करतलीं पळया ब्लॉक जावन खली वळवळटात आस्पत्रेन गेल्ल्यान मात्र किडनी फेलियर जावन हांगा इंजेक्शनां तोपून तांच्यो विदोळी म्हणी पळयल्यार गी सांगच्यो नाका. देखून तुमी आतां आसतले न्हू तुमी रडतेल्यात आनी आतां तुमी बुकेल्ले न्हू तुमी सर्गाचें सूख भोगतल्यात. कित्याक त्यो ह्यो थाळणेन पडचें तातूंत भायर येवचें मस्त कश्ट देवाचें उतार देवाची खुशी स्विकार करचें मस्त तांकां कश्ट. पूण आतां आपले बुकेतात तीं बूक सोंसतात येरां पासत बुकेतात जेजू पासत बुकेतात जेजूच्या कृपेक थांयतात तांकां सस्नाक संतोश समाधान आसा. आनी आतां संवसारांत मग्न जावन फन आतां संतोश तें म्हणून वाह आनी प्लेजर आनी तातूंत मग्न आसा आतां मजा करताय पळय मजा आतां मजा करतना तुका मागीर लिवर वचून गी सजा किडनी वचून गी तुका सजा. देखून देवान सांगलें समार्थ करया हें चॅलेंज जावन खणया आनी बरी
जेजूची वांजेलाच्यो ते बागी बऱ्यो आमी त्या सुबागेंत एक बागी आमी जावया. मोगाच्यानो तर आमी ग्रेस्त जावचें आपायेचें गी. ग्रेस्त जावचें डेंजर गी. टू बी रीच इज डेंजरस गी. घरांत जाय सगळ्यो वस्तू टीव्ही, मोबायल, फ्रिज्जू तें जाय सगळ्यो वस्तू हाडून भरचें आपायेचें गी. तें आपाय गी. तें डेंजरस गी. आमी आतां आसचें डेंजराचें गी. सगळ्यांनी आमचे विशयी बरें उलोवचें, आमकां प्रशंसा करची, आमकां वगडसूंचें तें आपायेचें गी, डेंजराचें गी. जेजू प्रकार हें सगळें आपायेचें तशें दिसता. हें सगळें आपायेचें तशें दिसता. एकॉर्डींग टू जिजस इट एपियर्स सो डेंजरा बरी दिसता. जेजू कित्याक ह्या संगती विशीं जेजू इतली सत्राय दिता, इतली सत्राय ह्या संगती विशीं कित्याक जेजू इतली सत्राय दिता? ताच्या पयलीं जेजू उसारता बागी दुर्बळीं, बागी बुकेविल्लीं, बागी ताणेयिल्लीं, बागी रुदान करचीं रडतेलीं, बागी इन्सल्ट अपमान वळख जावन अपमान केल्ल्या वेळार तीं सोंसचीं, तीं बागी जावन आसात. प्रमुख जावन 4 पातकां जेजू खंडन करता. एक पयलें जावन आसा ग्रीड म्हळ्यार अती आशा. दुसरें ग्लट्टनी म्हळ्यार वर्बोस. वर्बोस सांपडोवन खावचें, वर्बोस सांपडोवन पियोवचें. आनी तिसरें जालें म्हळ्यार इंटेम्परन्स म्हळ्यार संयमा ना, हळट ना खंयच्यान. कितलें खायचें, कितलें खावं नजो, कितलें हळट नासतना, संयमा नासतना, हळट मीर नासतना करचें. हळटान केल्यार बरें. हळट पळयचें, इतलें मीठ कितलें घालचें, हळटान घालता आमी. मीठ चड तशेंच आमी कितलें खायचें तोंडा भितर, कितलें तोंडान घालूं नजो म्हणल्यार एक हळट आमकां आसाचें. कितें खायचें, कितें खावं नजो गी म्हणल्यार हळट आसाचें. पुराय मेळ्ळें पुराय केल्यार मागीर सुरू जाता. देखून वेन ग्लोरी देव म्हणटा चवथें वेन ग्लोरी म्हळ्यार व्यर्थ दौलत, पोकळ दौलत म्हणटा हांव. व्यर्थ वेन म्हळ्यार व्यर्थ दौलत, पोकळ बेश्टें तरी व्यर्थ तरान गरजे पडा तितली दौलत दाखोवची. पोकळ दौलतेचें उलाणें उलोवचें, पोकळ व्हडविकाय उलोवचें, पोकळ. आनी हाच्या विरोध जेजू सुगुणा विशीं प्रमोट करता, सुगूण प्रमोट करता. ह्या चारांकी तो जेजू खंडन करता आनी हाचे विरोध जेजू सुगवण प्रमोट करता. आमचे ते सुगूण आसा जे म्हणून जेजू आमकां प्रमोट करता, सुगूण प्रमोट करता. पयलें कालें जेजू प्रमोट करता गे म्हळ्यार दुबळी खाय तिचे इतल्याक ते पवित्रपण हाडूंक जोडूंक दुबळ्याकाय वरवीं जायना. एकलो दुबळो जालो भिकार जावन मार्गार पडलो जाल्यार तो पवित्र म्हणूंक जायना. एक दुबळें कुटाम आसा जाल्यार ती पवित्र म्हणूंक जायना. दुबळी गाय ताचे इतल्याक पवित्रपण हाडिना. पूण लुकाच्या वांजेलांत दुबळे जावचें एक भाग म्हणटा जेजू. हांव दुबळो जालो जाल्यार आसीस सान फ्रांसीस, सांत आंतोनी, पाद्वा सांत आंतोनी, पाद्र पियो ते मंथनाच्या कुटुंबांत जावन जाल्यार ते दुबळे जाले. जेजू दुबळो जालो गर्दनाच्या गोट्या पर्यंत. कितून मुसर पळय तें पवित्रपण दाखयता. लुकाच्या वांजेलांत दुबळें जावचें एक वर्तें भाग तें पवित्रपण, हें वर्तें भाग देवाचें बेसांव. मातेवाच्या वांजेलांत जेजू सांगता स्पिरितान दुबळीं जावचें भाग म्हूण सांगता. स्पिरितान दुबळीं जावचें. तो तुज्या लागीं कितलीं कारां आसूं दी, कितलीं फ्रिज आसूं दी, कितलीं मोबायल आसूं दी, कितलें वॉच आसूं दी, कितलो दुडू बँकांत तुजे कडेन आसूं दी, त्या विशयान तो कांय म्हणना. तो म्हणटा स्पिरितान दुबळो जायचें. मातेवाच्या वांजेलांत स्पिरितान दुबळो जाल्यार आत्मीक रितीन दुबळो जावन हें सगळें देवाचें म्हूण वळखून देवार भार घालचो तो आत्मीक दुर्बळो. पूण मोगाच्यान पुअर म्हूण सांगल्यार हांगा पुअर इन स्पिरीट. स्पिरितांत दुबळी म्हळ्यार आत्मीकपणी वस्तू थावन मेकळें जावचें. आत्मीकपणी तें खार आसा तें म्हजें न्ही देवाचें म्हणून मेकळें जावचें, तें म्हजें न्ही म्हणचें. मस्त वस्तू राणीपर आसा तें देवान दिल्लें म्हजें न्ही, देवाची काकूट म्हणचें. तें आत्मीकपणी दुर्बळ म्हणून. वय तशें पळय मिसाक येताना काणांत घालीन आमची एक ग्रेसी आसली. ग्रेसीबाई म्हूण एक आसली. दोगांक ग्रेसी आली. एक सादारण ताका ग्रेसीबाई म्हणचें जालें आनी एकलेक ग्रेसी म्हूण नांव ग्रेसी.
ग्रेसी म्हळ्यार तिच्या लागीं वस्तू भांगार आसल्यार मिसाक येतना कानांत कुडकांत ती घालिनातली, गळ्यांत कले भांगाराचे सर घालनातली, पिड्डूक आनी सर आनी कांय घालनातली, मस्त भांगार आहलें तिचें. तिचो नवरो तो शिप्पार आहलो, शिप्पी तो त्या दाळ बटीकाराची बायल ग्रेसी बटीकाराची बायल. मस्त दाराबास्त भांगार येताना तें भांगार तो भांगारान दितालो तिका. पूण ती खंयचें भांगार घालनातली मिसाक येताना. मागीर हातांत कांगणां घालिनातली. अत्मीकपणी आपूण दुर्बळी म्हूण दाखयताली. ती मागण्याची मनीस एक अत्मीकपणी दुर्बळी म्हूण दाखयताली. अत्मीकपणी वस्तू तावन हांव भांगारांत मेकळीं जाता, भांगाराक आनी म्हाका हांव ओट्टू म्हणजे न्ही, हांव भांगारा तावन डिटॅच वो गुर्तू स्पिरिच्युअली डिटॅच्ड अत्मीक रितीन हांव भांगारा तावन ह्या संवसाराच्या वस्तू तावन हांव मेकळीं जाल्यां, संवसारी वस्तूक हांव लाबदोन ना म्हूण ती दाखयता. देखून संवसारी वस्तू तावन मेकळें जावन देवाच्या ग्रेस्तगायेक काळीज हांवें उगडलां. म्हज्या काळजांत देवाची ग्रेस्त देवाची कृपा हांवें काळजांत भरल्या. म्हजें काळीज देवाक उक्तें केलां म्हूण. दुखी वस्तू आसल्यार आपूण ताचे तावन मस्त वस्तू दाराबस्त वस्तू आसल्यार आपूण ताचे तावन डिटॅच जाल्लें तें. पूण लुकाच्या वांजेलांत जेजू पिडा सीदा सांगता, जेजू लुकाच्या वांजेलांत जेजू सीदा सांगता की भागी तुमी दुर्बळी. मातये बरी तुमी स्पिरितान दुर्बळी म्हणना, भागी तुमी दुर्बळी म्हूण डायरेक्ट दुर्बळ्यांक सांगता तो. स्पिरितान दुर्बळी मात न्ही, संवसाराच्या वस्तू तावन नातिल्ल्यांक तो दुर्बळ्यांक तो भागी तुमी दुर्बळी म्हणटा. ब्लेस्ड आर यू हू आर पुअर. आनी हाय तुमकां ग्रेस्तांक म्हणून ग्रेस्तांक हाय तुमकां वो टू यू हू आर रिच म्हणटा. म्हाका हातूं एक दुसरें आशिर्वाद आटापून आसा. आनी हाचे आमी सोदून काडी येता गे, हातूं आमी एक दुसरें एक आशिर्वाद देवाचें आटापणाचें आमी सोदून काडी येता. अत्मीकपणी दुर्बळकाय पॉवर्टी ऑफ स्पिरीट एक भाग जाल्यार दुर्बळकाय लिटरल पॉवर्टी न्हीच दुर्बळकाय, काही वस्तू नासतना कांय नासतना दुडू नासतनाची दुर्बळकाय ती तसली दुर्बळकाय इजी वे टू एचीव पॉवर्टी ऑफ स्पिरीट. स्पिरितान दुबळो जावंक दुर्बळकाय कांय नासतना आसल्यार स्पिरितांनी दुर्बळ म्हाका काही वस्तू तावन मेकळें जावंक सुलाभ जाता, डिटॅचमेंट करूंक सुलाभ जाता. देखून दुबळीकाय उपकारता. आतां आसीच्या सांप्रासान दुर्बळकाय लागीं हांव लग्न जालां. दुर्बळकाय म्हजी पतीन म्हणटालो तो, ताका सोडूंक जायना हांवें, ती आनी हांव एक म्हूण. दुर्बळें सोडल्यार ताका सगळो संवसार म्हजो तो देवान दिल्लो म्हूण ताका भोगूंक जाता. दुर्बळकाय वरवीं दुर्बळकाय सोडल्यार जायना, देवा तेन ताका संपूर्ण एटॅचमेंट करूंक जाता सर्गींच्या संगतीक. देखून पॉवर्टी म्हणटा पॉवर्टी ऑफ स्पिरीट जोडूंक काही वस्तू नासल्यार अत्म्यान ती आमी दुबळी जावंक साध्य जाता. संवसारी वस्तू मेटिरियल पॉवर्टी संवसारी बोधीक तें अशें ताचेंत लागता तें पाताक ह्या सिन्न न्ही. आतां थोड्यांच्या कडेन कार आनी सगळें जायतलें थोडें आसा, भांगारी जायतलें आसा, तें पाताक न्ही तें पाताक जायना. पूण तातूंत लाभदोनी जावंक एटॅचमेंट वस्तूंत लाभदोनी जावंक तें नासतना जिवंक जायना म्हणल्यार बरी जावंक तातूंत मस्त लाभदोनी जावंक एटॅचमेंट जावंक जाता. मस्त थाळणी येता, तेन्नाच मस्त थाळणी हाडटा. ताकाच देवाक विसरूंक थाळणी हाडटा. ताका लाभदोनी हाड वस्तूंत लाभदोन आपणाचेर भार घालच्यो, आपणाचेर भार घालचो. देवाचेरय भार घालना, हेरांचेरय भार घालना, आपणाचेर भार घालचो म्हळ्यार सेल्फ रिलायन्स म्हळ्यार म्हज्या समस्यांक हांवूच पर्याय, म्हाका कोणाची गरज तर ना, देवाची ना हेरांची ना, हांव देवाकय बी येना पेल्याकय बी येना म्हूण ताका सेल्फ रिलायन्स म्हणटात. देखून सेल्फ रिलायन्स केल्यार तें म्हळ्यार म्हजे लागीं जायतलें सगळें आसल्यार म्हाका कोणाची गरज ना म्हणलें येता. सेल्फ रिलायन्स येता. आमकां देवाची गरज आसा म्हणलें मुख्य न्ही. तिसऱ्यांक जालें म्हळ्यार आनी एक जालें म्हळ्यार सेल्फ इंडल्जन्स म्हळ्यार एक्झर्ट आवर इंडिपेंडन्स. तशें मागीर सेल्फ इंडल्जन्स म्हळ्यार सेल्फ सेंटर्ड एक ती म्हज्या विशयांत केंद्र,
हांव आनी म्हजें सेल्फ सेंटर्ड इन टॉकिंग. मागीर सुखाभोग म्हज्यांत कम्फर्ट म्हज्यांत सुशेगाद हांवें आसाचें म्हजें सुशेगाद आनी रितेंपण एम्प्टीनेस म्हजें तें आसचें दाखयता. मुनियाच्या ग्रंथांत 21 अध्याय 17 श्लोक म्हजी एम्प्टीनेस दाखयता. लुकाच्या वांजेलांत 12 अध्याय 16 ते 21 वाचल्यार एक ग्रेस्त मनीस जालो, ताका वर्तें बेळें जालें. त्या जाळा म्हणटा हांव सूख भोगतां, हें बेळें पुरो हांव दास्तान करून दवरतां आनी हांव माज्या करतां म्हणटा. त्या दीस राती ताका मोर येता म्हणटा स्वामी. देखून हें पुरा सेल्फ सेंटर सेल्फ इंडल्जन्स म्हणटा हाका. सेल्फ इंडल्जन्स तुज्यांत तें तसली सेल्फ इंडल्जन्स लायफस्टायलाची जिणेची रीत सुखाभोगांत भरिल्ली कम्फर्ट तुज्यांचो सुशेगाद सोंसचें आनी तुजें रितेंपण एम्प्टीनेस तांतूं आटापण आसचें हें आसा. देखून हातूंत तुका नीज जावणी संतोश सूख समाधान मेळना म्हणटा जेजू. देखून अशें अत्मीकपणी सुलाभ अत्मीकपणी सलिस्की दुर्बळगाये दोरी संवसाराच्या वस्तू जावन मेकळें जावंक अत्मीकपणी सुलाभ जाता. दुर्बळगाय आसल्यार सुलाभ जाता. संवसारी वस्तू जावन मेकळें जावन अत्मीकपणी ग्रेस्त जावंक तुका दुर्बळगाय कुमो करता. देखून दुर्बळ्यानो तुमी बागी म्हणटा देव जेजू. देखून तांकां इजिली सर्गींच्या त्या वर्त्या देवाच्या कुशेक खाल जावंक आनी वस्तूंचेर बारणी देवाचेर भार घालूंक दुर्बळ्यांक कितले सुलाभ जाता. हें सत दुर्बळ्यांकी ह्या दुर्बळ्यांनी ग्रेस्तांनी हें स्विकार करून तांकां दोगांयक ग्रेस्तांक स्विकार करूंक कश्ट, दुबळ्यांक स्विकार करूंक कश्ट. दुर्बळ्यांक कित्याक तें आपूण तुमी दुर्बळी बागी म्हणलें तें जेजूचें उतार स्विकार करून दुर्बळ्यांक कित्याक कश्ट. दुर्बळ्यांक कित्याक कश्ट गी म्हळ्यार दुर्बळीं ग्रेस्त जावंक सतत प्रयत्न वांटो सोदतात. दुर्बळीं ह्यो आपूण एकदम ग्रेस्त जायचे की आपूण ग्रेस्त जाल्यार मात्र आपणाचें बौद्धीक हेरां लागीं वांटून घेता म्हणून आमी हेरांच्या लागीं लत्त लाता बरी आनी मागीर गत्त लाता जाल्यार बरी जाता. म्हजे कडेन आमकां ग्रेस्त जाल्यार मात हेरांक आमकां दिवंक जाता. देखून आमी ग्रेस्त जायचे म्हूण तांची आशा. देखून आपूण डिटॅच जाता हांव बौद्धीक आस्तीक लाभदान हांव तें तांणी समजून काडचें. आमी दुर्बळ आसल्यार ग्रेस्तांनी म्हणाचें आमी ग्रेस्त जाल्यार आमकां डिटॅच जावंक कश्ट पूण आमी डिटॅच जाता हांव बौद्धीक आस्तीक आमी लाभदान हांव म्हूण ग्रेस्तांनी म्हणाचें. ग्रेस्त जावन चड एन्जॉय करता. ग्रेस्तांक कित्याक ह्यो दुर्बळगाय खाणोवंक कश्ट. दुर्बळगाय कित्याक कश्ट म्हळ्यार ग्रेस्त जावन चड एन्जॉय करूंक तीं पळयतात. ग्रेस्तां आणकी चड एन्जॉय करूंक आनी चड तांकां टुवरां वचोंक आनी सगळो संवसारार भोंवूंक मजा करूंक ग्रेस्तां आशा येता जाल्यार तसले ग्रेस्तां आशा येता जाल्यार तांकां ते स्विकार करून जेजू दुर्बळीं बागी म्हणलें स्विकार करूंक कश्ट. आपूण अत्मीकपणी डिटॅच जावंक त्यो उपनात तांकां कश्ट. मागीर इतल्यार दुर्बळगाय जाली. दुर्बळगाय कित्याक जेजू बाग म्हणटा म्हळ्यार तांकां वस्तू जावन मेकळें जावन आनी सर्गींच्या बापाच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक आनी सर्गींच्या सत्यतेन संतोश पावंक तांकां सलीस जाता सुलाभ जाता. देखून दुर्बळीं बागी म्हणटा. देखून दुर्बळगायेन आसचें वळवळचें जेजू बागी म्हणना. तांकां वस्तू सोडूंक देवा थंय डिटॅच वस्तू जावन संवसारी वस्तू जावन डिटॅच जावन देवाक एटॅच जावंक तांकां सलीस सुलाभ जाता. दुसरें बुकयतात आनी तुमी ताणयतात तीं बागी म्हणटा जेजू. तर बुकेवंक पूण दरबस्त भरिल्लें आपाय गी. आतां बुकेवचें म्हळ्यार आमचे कडेन कांय ना. इज अ डेंजर दरबस्ताचें आपाय गी डेंजरस स्टेट गी. तूं उपास करन बुकेलाय तूं उपास करताय तुजे कडेन कांय ना तूं बुकेलाय खाण जेवण तुका मेळना. खाण जेवण नासतना तूं बुकेलाय आसल्यार गट्ट जेवता आसुल्लें खाण नासतना तूं उपास करताय खाण जेवंक ना. तेन्ना तुका सुलाभ की तुजी थाण बूक देवा विशयांत देवा तिशीन परतूंक टर्न टू गॉड. तुजी थाण बूक एक तर तुका कांय खावंक जेवंक नासतना थोडे उपास करता खाण सगळें आसा पूण तें खाय नासतना देवा खातीर ते थाण ते उपास करतात. त्या वेळार तुजी थाण ती बूक तुका काय करता म्हळ्यार देवा थंय परतिता आनी ताचे थंय
तुजी पातयेनी वाडटा ताचे ती पडट्यो आनी देवाच्या प्रॉविडन्साचेर तूं भर घालताय देवान दिल्ले प्रॉविडन्सार देवाचें प्रभाळ दिश्ट तो प्रभाळ दिश्ट म्हळ्यार डिवायन प्रॉविडन्स देव तुका दिता नाना रितीन देव तुका दरबस्त करता दरबस्त खाण जेवण पिवान रुचीचें जेवण वर्बसान तृप्ती जोडताय जाल्यार तेन्ना तुका देवाक आशेवंक ह्या ताका ताणेवंक सारकी ताची खुशी पाळोवंक तुका कश्ट जाता तूं बरें रुचीचें खाण रुचीचें जेवण सगळो दीस तुजें गामान तातूंत तूं मागण जाताय जाल्यार देवाची खुशी सारकी पाळोवंक तुका कश्ट जाता देखून तुका खाण जेवण जेवतेलो तूं धिक्कार म्हणटा ताका देवाची खुशी करूंक कश्ट जाता देवाची खुशी करूंक कश्ट देखून देवाची खुशी करूंक आमकां सुलाभ जावचें केदाळा आमी मितां आसली इतिमिती आसल्यार खाणा जेवणांत बॅलन्स आसल्यार देवाची खुशी करूंक सुलाभ जाता म्हण जेजू सांगता देखून तूं खाणा जेवणांत चड मेतेर जायनासतना देवा तशीन देवाक तूं ताणयल्यार देवाक तूं भुकयल्यार आनी देवाची खुशी करूंक आनी ताका देवाक बगूंक तूं आशयल्यार तूं आशिर्वादीत जाताय म्हणटा देव हें जावन आसा ह्या उतरांचो अर्थ देखून आतां रडचें आनी तशें म्हूण सांगल्यार देवाक ताणेवचें आनी देवाची खुशी करूंक आशेवचें त्या जाल्यार तूं आशिर्वादीत जाताय तूं बागी जाताय म्हणटा जेजू देखो लाफींग आनी जेजू म्हणटा तुमी हांसतेले न्हू तुमकां धिक्कार म्हणटा आनी तुमी रडतेले न्हू तुमी बागी म्हणटा तर आसचें आमी बरें न्ही गे आसचें रडचें हें संतोसू गे आसचें संतोसू रडचें देदेस्पोर हें दाखयता गे हें सुचिता गे रेफर करता गे जेजू हें न्ही बागार हें सुचिता हें दाखयता तें सदांच सदांच फान्न जाय थोड्यांक सदांच मजा सगळो दीस सगळो वेळ दीस रात मजा सगळो दीस फान्न आनी खाणा पिवणांत मागण फान्न आनी मागण खाणा पिवणांत मागण एंटरटेनमेंट सगळो दीस मोबायलार एंटरटेनमेंट तशें मागण जातल्यार तें सुची जाता त्या थळ्यांक सगळो दिसी फान्न सगळो दिसी मजा सगळो दिसी खाण पियोन तूं मागण जातल्यांक हें सुची दिता तेंच सोदचें सगळो दिसी सकाळीं उठल्या क्षण म्हजी सोदना खंय फान मेळटा खंय मजा करी येता खंय हांवें खाणा जेवणांत मागण जावं येता हें सोदल्यार हें दाखयता हें सोदतेल्यांक दाखयता जायतीं जाणां मोगाच्यानो आज जायतो लोक जायतीं मनशां आज मजा आज फन आज मनोरंजन एंटरटेनमेंट ह्या क्षणीक सुखा एका क्षणिका इल्लोच वेळ सुख ह्या सुखा भोगा खातीर जियोवचीं मनशां आसात कितलींशीं भुरगीं आज शिकनात ह्या क्षणिका सुखा फाटल्यान मनोरंजन एंटरटेनमेंट फन आनी इटी हाच्या फाटल्यान पडल्यात देखून रडणें रुदान तांकां सुचिता की तांणी सोदून काडल्यां की ह्या संवसारी क्षणीक सूख केदींच आमकां तृप्ती दिना सॅटिस्फाय करिना आमचो देखून ती रडटात हे क्षणिका सुखा संवसाराचें सूख आमकां सदांच तृप्ती दिना म्हूण ती रडटेलीं तांणी सोदून काडलां देखून ती रडटात तुवें हांवें सोदून काडचें ह्या संवसाराचें सूख तात्कालीक ह्या संवसाराच्या बदिकान दिवचें सूख तात्कालीक तें क्षणीक मात्र हातूं कांय संतोश ना हातूं फान ना म्हणून चड निरंतरी मनोरंजन निरंतरी एंटरटेनमेंट ताचे संगी नीज थाळणी हाडटा हांव सदांच मनोरंजन सदांच क्षणीक सुखा फाटल्यान पडल्यार तांची थाळणी म्हाका येता थाळणी आनी हें क्षणीक सूख सोडल्यार ती थाळणी काडूंक म्हाका कुमक जाता देखून हें सूख सोडिचें क्षणीक सूख सोडल्यार एंटरटेनमेंट सोडल्यार फन सोडल्यार क्षणीक सूख सोडल्यार म्हाका हाची ताच्या फाटल्यान हाची थाळणी काडूंक जाता थाळणी पयस करूंक जाता पळया मोगाच्यानो जेजून सांगलें कितलें पळय थाळणी पयस करूंक जाता म्हणून आनी एक मेडिकल सीट जायचें म्हाका डॉक्टर जायचें म्हणून PUCच्या भुरग्यांक आयिल्लें ताका आमी सांगलें तुवें 9 म्हयने तुवें मोबायल आपडूं नजो रावंक जाता म्हणलें आनी भायलें खाण आनी आमी तुका डायट दिता तें तकली घट्ट करता शिकच्या भुरग्यांक तें डायट जायचें भायलें खाण हें गोडसाणें सांगल्यार तुका न्हीद येता
तें खाणून वचो तुवें कळ्ळें जायत म्हणून तुवें खाली रातीचें 6 घंटे न्हिदाचें उरलें हरशीं काळजी म्हण ताका एक टायम टेबल दिलें आनी ताका एक आमी खालें म्हणल्यार कावन्सिलींग केलें आनी टायम टेबल दिलें आनी ताका आतां मेडिकलान कोवले 600 मेळ्ळे ताका नीट एग्जामान 600 वयर मेळ्ळे आतां मेडिकल कॉलेजीन कांगनाडी मेडिकल डॉक्टर जावन शिकता MBBS करता मोगाचें न्हू निमाणें जेजू म्हणटा सुख बाग खंयच्यान आसा म्हळ्यार बाग आसा गे ताचे पासो तूं म्हाका कोणें द्वेशिल्लें हांव जेजूचो मोगा आसो देखून म्हाका द्वेशिल्लें म्हाका हेट केलें म्हाका तांच्या ग्रुपांतावन भायर घालें तुका म्हाका ताणें इन्सल्ट केलें ना तुका ताणें इन्सल्ट केलें जेजू खातीर तुका द्वेश केलो तूं मागण्यांत तूं मुखार आसाय म्हूण तुका हेट केलो देखून तूं तांचे बरी न्हेसनाय आनी तांचे बरी वेसपाक व्हरनाय म्हणून पिंजले आनी पळय घालूंक हांगा पिंजले थंय पिंजले वस्तू तूं घालनाय म्हणून तुका ताणें तांच्या ग्रुपांतावन भायर घालें म्हूण चिंतया तुका इन्सल्ट केलें व्हरत्यो बागी सांतीन आयले सांतीन गेले म्हणून तुका ताणें इन्सल्ट केलें म्हणून चिंतया जेजू म्हणटा तें बाग म्हजे खातीर तूं सोंसताय जाल्यार तें म्हजें बाग म्हणून तें तुका ससनाच्या सुखा तशें पायता थोडे फावटी सकड लोक आमकां वगळसिता आमकां प्रेस करता आमचे गूण वर्णिता आमचे तालेंतां वर्णितात आमी जोडून केल्लें सगळें आस्त बदीक आमकां प्रेस करता तुजे तें आसा हें आसा तुवें इतलें जोडलां तितलें केलां आमकां प्रेस करतात ह्या संगती नीज क्रिस्ती शेगून न्हय ह्यो संगती तांणी आमकां प्रेस करच्यो त्यो नीज क्रिस्तांव गूण न्हय नीज क्रिस्तांव गूण पळोवन म्हजो भावार्थ पळोवन म्हाका वगळसिल्यार जेजूचो मोग पळोवन वगळसिल्यार जेजूचे जेजू तें म्हाका चड वडणी आसचें तें वगळसिल्यार तें म्हाका उपकारा पडटा तेन्ना आमकां पळया गे तुमी आस्त बदीक हें नीज तृप्ती दिना हें क्रिस्त शेगूण न्हय तेन्ना आमकां ताळणी तसल्या वगळिकेक वंदून जियोंक वंदून रावंक तातूंत तृप्ती त्या तृप्ते खातीर सारकें न्ही ह्या संवसाराच्या वस्तूंत न्ही देवाच्या आमकां दाखयता ह्या संवसाराच्या वस्तूंत थंय म्हाका तृप्ती दिना संवसाराचेर भार घालना हांव जेजूचेर भार घालता म्हणून तुका तातूंत तुका कळीत जाता आनी ती तुकाची समजणी तुका नीज तूं बागी करता तुका मोगाच्यानो आज आमी नियाळ्या तुका ग्रेस्त जावन तुजें गामान बऱ्या रुचीच्या जेवणाचेर खाणा जेवणाचेरच तुजें सगळो दिसी गामान दवरूंक आनी बीइंग कॉन्स्टंट निरंतर एंटरटेनमेंट जावं पळोवंक एंटरटेनमेंट पळोवंक हेरांची मोसराक तूं कारण जावन हेरांची एनवीक मोसराक तूं कारण जावन जियोंक हें तूं आशेताय गी हें तूं लालयताय गी ह्या असल्या जिवितान हाडची ताळणी पळोवन सत्राय घेवंक तूं पळयताय असलें जिवीत खाणा जेवणाचें जिवीत आनी कॉन्स्टंट निरंतर तुका तोळ सगळो दीस तुका एंटरटेनमेंट मजा हें तूं आशेताय गी ह्या असल्या जिवितान हाडचे ताळण्यो पळोवन तूं सत्राय घेवंक पळयताय हें तुवें आज नियाळीचें हांव सत्राय घेवंक पळयतां गी ताळण्यो ताळण्यांचेर हांव सत्राय घेता गी ह्या अहल्यांचेर मागणें जाता म्हण एक पळयचें दुसरें नियाळ कर आत्मीक आशिर्वादां मेळचीं दुबळी खायेन आत्मीक आशिर्वादां मेळचीं भुकेल्ल्यान हळटान नियमीत तारान बरिल्लें जिवीत जियेल्यान हळट हर एकान करचें हर एका संगतीन हळटान नियमितान इतिमिती दवरून करचें जिवीत जियोवच्यांत तशेंच आत्मीक आशिर्वादां देवाचीं बेसांवां मेळचीं ह्युमिलिटी लणवीकाय आनी लणवीकायेन हाडचीं तीं आत्मीक बेसांवां तूं नियाळ कर ही जेजूची डिमांडींग शिकोवण जावन आसा जेजू आज शिकयता एक डिमांडींग शिकोवण तुका ती बरी बसनांगी ती बरी बसनांगी मतींत तुका काणोवंक तिका बरी दिसनांगी तुका नाना तराची लाबदोनी एटॅचमेंट आसा म्हूण जालें जर तर जेजूची शिकोवन तुका पसंद जायना या ती तुज्या थंय बरी बसना तुका देखून एपटी दामणें घालतना तें बसना दामणें तशें जाता गे तुका बतली दामणें घालतना बसना पळय तशें तें गुंतेत म्हणटा तशें बगता गे तुका तशें बगल्यार तुका नाना तराची लाबदोनी तुका एटॅचमेंट आसा म्हूण तुवें लेखीचें तुका पाळोवंक कश्ट म्हणून बगता गी ही शिकोवन तुका जेजूची पाळोवंक हें बागी जोडूंक तुका कश्ट
घट्ट म्हणून पळयता गे तूं नियाळ कर, बागी नियाळ कर. तुका खंयचो बागी कश्ट जाता गे म्हळ्यार नियाळ कर. ताचेर तुजें ध्यान, ताचेर तुजें मागणें तें संपण मोल कर काणें. ताचेरूच ती संगत काडून तुजें ध्यान आनी मागणें कर. तें उठ्या काळजान तूं ध्यान करशी जाल्यार देवा मुखार तूं निजाकी वर्ती बागी जाताय. आमेन.